ससनाचे जीविताचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे संसार गाजोता उतर सोम्याचे संसार गाजोता उतर सोम्याचे उजवाडयता ते जीवित मनशांचे उजवाडयता ते जीवित मनशांचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे अंकारी सोमसा उजवाड फांकयता अंकारी सोमसा उजवाड फांकयता आमकां काकुर्ती जीवित लाभयता आमकां काकुर्तीन जीवित लाभयता उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे ताळो सोम्यासो गाजो घरांगर ताळो सोम्यासो गाजो घरांगर बरो मधुर गीत संसार सरास बरो मधुर गीत संसार सरास उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर ससनाचे जीविताचे देवा आमचे कुमके सोम्या आमकां आदार दीम तुक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदा सर्वदा आमेन हालेलुया मोगाचनो तुमकां सर्वांक मागण्या बरीत सांजाव मागता फाल्यां ह्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्ताचो आदलो दीस जागरणाचो दीस ह्या जागरणाच्या दिसा सांजेच्या मागण्या विधी वा बेस्प सोलोन वर्सो संप्रदाय थोड्या फिरगजांनी आसा आनी आमी हांगासर आयच्या दिसा सोलोन व्हरता ह्या मागण्या विधींत देवाच्या उतराक चड महत्व आसा देवाचें उतर आयकून नियाळ करून ती उतरां दिसपडत्या जिवितांत पाळूंक निर्धार घेता त्या प्रकार सोलोंक देवाची कृपा मागण्याद्वारे मागता आनी फाल्यांचें फेस्त अर्थाबरीत रितीन आचरण करूंक तयाराय करता देखून आज हांगासर हे कुटाम जावन बेस्पाचो दाबाजो चलयतना देवाच्या उतराद्वारे रुपीत जाल्लें फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक प्रयत्न करया देवाच्या उतराक प्रथम जागो दिवन दिसपडतें तें वाचून नियाळून त्या प्रकार जिणी मांडून हाडूंक गरजेचो आदार आमी मागया देखून बसया सोमिया तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची हें भजन गायन मंडळी सुवें आमी गावया सोम्या तुझे लागी आसा
मेळया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, पवित्र पुस्तक तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें म्हूण आमी वळखून घेता. तर ह्या देण्याचो फावो ते परी उपयोग करूंक आमकां दयेन फावो कर. आमच्या फातरून झुजेची देख घेवन पवित्र पुस्तक आमचो मोगाचो सांगाती करूंक, दिसपडतें वाचून नियाळूंक आनी तांतलीं उतरां सुत्रां आनी सतां प्रामाणीकपणी जिणयेंत जिरोवंक आनी ती सदांच जियोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. देखन बसात. कीर्तन 118 118. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां आमी दिवंक फावो म्हणून हें कीर्तन आमकां जागयता. देवान आमच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां वतल्यान आमचें घराणें, आमचें जिवीत, आमचो दिसपडतो वावर देव राखता, सांबाळता, आशिर्वादीत करता. हर एक घडी देवाची स्तुती करूंक, ताचें नांव वाखाणूंक, ताका अर्गां दिवंक, कित्याक ताचो मोग आमच्या जिवितांत सासणाक तकता म्हणलें हें कीर्तन आमकां उडासा काडटना कीर्तनकारा सांगता. आमी मेळया आनी हें कीर्तन आमी आतां गायत आसतना 2 वांटे करून आमी गायतले. हांव म्हज्या उजव्याक आसली सिस्टरी बराबर हें कीर्तन गायत आसतना दाव्याक आसलेली हांगासर भाव आसा, तो तुमकां सांगात दितलो. सक्कण मेळोन आमी हें कीर्तन भक्तीपणी गावया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तकता. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तकता. इस्रायेलाचे घराणे म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. आरोनाचे घराणे म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पराक भियेतली म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. म्हज्या कांताक हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निबारलो. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, कसलीच पिरान म्हाका ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरे. फुडारांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरे. राष्ट्रांनी म्हाका वेडो घालो. सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें तांचो
संहार केलो ताणी म्हाका वेडो घालो वय म्हाका वेडो घालो सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें तांचो संहार केलो गांजील मुसा भाशे ताणी म्हाका वेडो घालो कांड्या मदल्या उजवाशी ते जळले सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें तांचो संहार केलो ताणी म्हाका शेवटचे काती लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आधार दिलो सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें ईब तो जावन आसलो म्हजो चड व्हडा नितीवंताच्या तंबानी गायता जैताची संतोष बरीत गीता सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्या विस्मिता सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्या विस्मिता हांव सोना आमची येतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो सर्वेस्परान म्हाका कटी क्यास लायली पूण मरणाचे अधीन म्हाका केलो ना नीतीचे दरवटे म्हाका उगडा हांव भितर सरून सर्वेस्पराक अर्गां दितलो हो सर्वेस्पराचो दारवाटो फकत नीतिवंतांक तूं भितर सरता कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली हांव तुका अर्गां दिता आनी तूं म्हजो चडवणदार जालो सोफातूर भक्त्यानी नाकामो उडयलो तो जालो कोणच्या पातो ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या घरामुखार घडले हे विस्मय सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया सर्वेस्परा आमची चडवण कर सर्वेस्परा आमकां सूख दी सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुमचेर आशीर्वाद घालता
सर्वेस्परस देव ताणे आका उस्वार दिला हाती ताळयो घेऊन वेदीच्या सिंहासनाशी पर्यंत मेरवणी काढून येया तू मुजो देव हांव तुका अर्गां दिता म्हज्या देवा हांव तुजी स्तुती करता सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सस्नाक तकता महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदा सदा आमेन सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो मोग सस्नाक तकता कीर्तन 141 हें कीर्तन आमकां म्हणटा जेन्ना आमी मागतां प्रार्थना करता जशें धूप वयर परमळीक सोडोवन वेता तशें आमी केल्लें प्रार्थनी देवा मुखार वयर सोडोवन वेता आज कसर आमी जमलेलीं ह्या कीर्तन घरा सांगता आमी मेळया आमची प्रार्थना आमची मागणी आमचे कुटुंबाचे इरादे सर्वेस्पराक आमी प्रार्थना रुपी भेटोवन दिवया आनी भक्तीपणी हें कीर्तन गावया तुम पापरी मुझे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी तुम पापरी मुझे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका गुमो करूंक तूत कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्या कांदी तुम पापरी मुझे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी मुझे उबरलेले हात तुझे मुखार सांजेचे भेटवणे परी सावंगी सर्वेस्परा मुझ्या तोंडा मुखार एक राखून दवर म्हज्या वोंटाच्या दाराकडे एका पारे काराक दवर वाईट उतरावलो मुझे काळीस भुला नासा नश्या मुर्शा सांगाता मेळून वाईट कर्ण्य करू म्हाका दिनाका तांच्या पक्वानाची हांव रूस पोळे सोना प्रामाणिक मनीस म्हाका मारूं आनी भक्तिवंत मनीस म्हजी सूख सारकी करूं पूण पातकी मनीस म्हजी माती तेलान माकी नासा
तशें करीन तर हांव तांच्या गुन्यांवान भागीदार जातलो. तांकां कळपाचे आदीं तांच्या मुनसिपीदाराचे अधीन केल्यार म्हजी उतरां आयकून खुशी जाताले ते म्हणटा. धनी पुरसां पडलेल्या दांत्या भाशेन आमची हाडां पाताळाच्या दाराकडे शिंपडून पडल्या. तुका सर्वीस पुरा म्हज्या देवा, म्हजे दोळे उबारता. तुका शरणां येता, म्हजो जीव सांबाळ. म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतेल्या सापळ्यांतलो म्हाका राख. नशिबुनी सापळे स्पिल्लेल्या जाळान पडो आनी हांव सुटोन म्हजे वाटेन वेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तशें आतां आनी सर्वदा आमेन. तुंबा बरी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी. कीर्तन 150 पवित्र पुस्तकांतले निमाणे कीर्तन. सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आमकां उलो दिता. ताच्या मंदिरांत ताच्या वर्त्या कृत्यां बसोत विविध किन्नऱ्यो वाजोवन कोंब फुंकून घुमटाण वाजोवन सर्यांच्या वजंत्रांनी ताची स्तुती करूंक हें कीर्तन आमकां आपयता. आमी सक्कड उबी रावया. पास्का काळार आमी आसांव. हें कीर्तन भक्तीपणी गायतना देवाची कृपा आमच्या रियेतल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवोण येवं दी म्हूण आमी मागया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. ताच्या अंतरणाच्या कोट्यान ताची स्तुती करा. Alleluia, 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 Alleluia. ताच्या बोरत्या कृत्या पासन ताची स्तुती करा. ताच्या परतोरपणा पासन ताची स्तुती करा. Alleluia, 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 Alleluia. कोंबू फुंकून ताची स्तुती करा. विने आनी किन्नऱ्यो वाजोवन ताची स्तुती करा.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. घुमटा वाजून नाचून नाचून ताची स्तुती करा. सूर्याची वासंत्रांनी पिलूक वाजून ताची स्तुती करा. Alleluia, 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 Alleluia. सनसनीत कौंसल्यांचे ताची स्तुती करा. कणकणीत कौंसल्यांचे ताची स्तुती करा. Alleluia, 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 Alleluia. सगळे प्राणी सर्वेस पोराची स्तुती करू. Alleluia, 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 Alleluia. महिमा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जो कोण राजा विशांतले उतर आयकता पण तें मतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया परी देवसार येता आनी ताच्या खाळसांत ओंपलां तें खाण्ण व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमण आसलेले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाचे बुलीत तें चीर दिता आनी फळावीन करता तो खांट्या झडकुटा मदें पडलेल्या बिया परी. शेकींग बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मतींत व्हरतेल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वाट्यांनी. देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, देवाच्या उतराची सकत आमच्या क्रिस्ती जिणयेक वखात. जिणयेच्या एक ना एका दिसा तुमी वखात हाडलां. एक तर तुमचे खातीर नांतर कुटुंबाच्या कोणाय सांद्या खातीर. दाक्तेरान तपासणी करून दिल्लें वखात हाडल्यार पुरो गी. आमची भलायकी बरी जाता गी. थंयत 2 सोबीत करून पळयल्यार पुरो गी. कांय भलायकी बरी जाता गी. बिलकुल ना. आमकां कळीत आसा आमी कांय पळयना. दाक्तेरान दिला म्हणल्या खातीर आनी तो दाक्तेर बरो म्हणल्या खातीर ताणें दिल्लें वखात लागता म्हणल्या खातीर आमी फाटीं फुडें पळयनासतना तें वखात घेता आनी भलायकी जोडता. ह्या संवसारांत देवान मनशा कुळाक दिल्लें अदीक वर्तें वखात
पवित्र पुस्तकांत आसा. एक वर्तें दिरुवें मोगाच्या भाव भयणो, 2 गडितां, एक हांवें आयकल्लें म्हज्या इश्ट याजकान सांगलेलें, आनी एक म्हज्याच जिवितांत म्हज्या याजकी मणियारपणा वेळार घडलेलें गडीत तुमचे मुखार दवरता. म्हजो इश्ट याजक म्हजे वरवीं 8 वर्सां व्हड तो व्हड, म्हाका 12 वर्सां जालीं, ताका आतां 20 वर्सां. तो सहायक विगार जावन आसतना शुक्राराच्या दिसा सांजेच्या वेळार इगर्जेंत आराधन जावन आसलें. आनी त्याच फिरगजेचें एक जोडें दादलो परगांवांत वावर करनासलो आनी परगांवांत घाम पिळन वावर करन कांय इल्लें जोड उरलें आपणाच्या फुडल्या जिविताक उपकारतलें म्हणून ताणें बँकांत दवरलें. आपणाक एकलोच पुताक एक आलोचना आयली. घडलें सुमार 18 वर्सां आदीं. एक फायनान्स घालीचे म्हणली वरती एक आशा उपजली. देखून फायनान्स घालून तो फुडें सरतना बापायक इल्ली भेंय सुरू जालें, हें कशें बिजनेस हाचे मुखार वसात की, हांवें कांय दिलें जाल्यार फाल्यां कांय हांव वाटेर पडत की म्हणून बाप इल्लें दिवंक नरगलो. कित्याक पूत म्हणालो, डाडा तुजे लागीं कितें बँकांत आहा पळय तें दी, उपरांत हांव तुका पाटी दिता म्हणालो. सुरवेर बापय नरगलो तरी उपरांत पूत नेंगी, एकलोच पूत नेंगी, आपणांच पोसलो नेंगी म्हण चिंतून आपणाच्या भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर म्हण चिंतून ताणें आसले पयशे पुरा दिले. पुतान बिजनेस घालें. फायनान्स मोगाच्या भाव भयणो सुरविल्या दिसांनी उंचल्या पावंडाक पावलें. साबारांनी तें इन्वेस्ट केलें, साबारांनी लोणय वेलें. अशें उंचल्या पावंडाक पावतना वो पूत तरणाटो हाका इश्ट चड मेळ्ळे. दीस वेता वेताचे इश्ट वाडले आनी इश्ट वाडटनाची पार्टी भायर वेचें चड जालें. बिजनेसाक ताचें गुमण उणें जालें आनी अशें ताचें बिजनेस आलाक्का पडलें. वो धांवलो. फोन कॉल आयली कोणाक? बापायक. तुजो पूत खंय गेला? तो तसो ताणें आमचे तितले कळ्ळ्यात, आमचे इतले वेल्यात, तुमकां बरकत ना अशें म्हणून बापायची सगळी थकली गेली. अशें घरांत एका रितीची खरांदाई, एका रितीची बेजाराई आवय बापय भोगतना ताणें चिंतलें आमी मरचें बरें. जायत मरचें म्हूण डिसायड करतना स्त्रियेन पतीनेन तरणाट्याच्या आवयन म्हळें खंय आमी मरच्या पयलीं इगर्जेक वचोन येया, उपरांतले देवाचेर सोडया म्हणून ती इगर्जेक आयली. तांकां कळीत नातलें तोय शुक्रार आनी सांजेर इगर्जेन आराधन जावन आसलेलें म्हणून. आनी थंयसर आराधनेच्या वेळार ती मोगाच्या भाव भयणीन अशें इगर्जे कुशीन मेटाक हाडून येतना मातेवचो 11 अध्याय 28वी ओळ थंयसर तो सहायक विगार वाचून आसलो. येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्ट तेल्याणो आनी वजन वयतल्याणो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. ही आराधनांत बसलीं. ती उतरां तांच्याच खाणाक मारलेले बरी तांकां भोगलीं. सगळ्या आराधनांत भक्तीपणी तांणी मागलें. फाटीं येतना संतोशान ती गेलीं. काले आयको मेळ्ळ्या रे वण्णी आमी जियेतल्यो कित्याक सोमी जेजू आमच्या सांगात आसतलो म्हणून स्त्रियेन सांगलें. उतरां दादल्याक आनीक चड प्रेरीत जालीं. ती मोगाच्या भाव भयणो मरोंक चिंतूंक आयिल्लीं पूण जीव जावन जिवीत उरयचें म्हणल्या इराद्यान घरा फाटीं गेलीं. फकत देवाच्या उतराच्या सक्तेन दीस पाशार जाले. सगळें बरें जालें. कितें काडलें घेतले पयशे सक्कट तांणी फाटीं दिवंक पावलीं. आज तें कुटाम संतोशान मोगान जियोन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे घडीत मोगाच्या भाव भयणो काजाराक फकत 10 दीस मात्र आसले. इतर नाटी चली काजाराच्या दोतोणेक म्हूण गेल्ली बज्जोडी. अशें थंय शिकोवण दितना दाक्तेरान याजक आनी हेर काजारी जोड्यांनी 2 दिसाची शिकोवण आसा. अशी शिकोवन दिसता आसतना तिका भोगलें की आपणाक भुरग्याचें देणें ना. कित्याक जशें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन ती स्त्री कश्ट नासली. तिच्याकी काले म्हणयेत भलायकी बिगडली ह्या स्त्रियेची. सुमार 100 वर्सांचो लावतांचो तरी आपणाच्या दादल्याक तिणें सांगूंक नातलें आपूण ह्या पिडेन कश्टां वळवळटा म्हणून. पूण म्हयन्याक 3 वा 4 पोटी आसल्या संदिग्ध परिस्थितींत हे तरणाटें चेडूं वळवळोन आसलें तरी कोणाय लागीं ताणें सांगलेलें ना. म्हाका एक दीस फोन कर म्हणाली, फादर म्हजें काजार कॅन्सल रद्द, म्हज्या काजाराक या नाकात म्हणाली. म्हाका इन्विटेशन दिल्लें. आनी मोगाच्या भाव भयणो 2010 इसवेन घडलेलें हें हांव फकत ते दाळा 2 म्हयन्याचो याजक मात्र 2-3 म्हयन्याचो. आनी अशें आसता हांवें खालें जाप दिवची म्हूण कळोवना. म्हाका राती 10:30 कॉल आयिल्लें. तो दीस आयतार असो
हांव घट्ट न्हिदलां कित्याक आयतार म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. हांवें म्हळें हांव सकाळीं उलयतां म्हळें फोन कट केलें. दुसरे दिसा फोन करताचें स्विच ऑफ. 10 वरां म्हणसर हांव ट्राय करून बसलोचें स्विच ऑफ. 10 वरां जातनाचें फोन रिंग जावन सुरू केलें. हांवें ताका एकच सांगलें, बाय जर 12 वर्सां जावन कोश्टोन आसलेल्या त्या स्त्रियेक आनी त्या स्त्रियेन भावार्थान जेजूचे फकत आंग वस्त्रां पडलें आनी आपूण गूण जातली म्हूण ती भावार्थान सत म्हणली जाल्यार तुका एक हांव होमवर्क दितां. होमवर्क कालें म्हळ्यार पयलें तुजी पिडा तुज्या दादल्याक सांगाची, फटमान काजर जावंक जायना. दुसरें लुकासो 8 अध्याय 40 आनी 3 तावन 40 आनी 8 पर्यंत रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट नासलें घडीत तुवें न्हिदोंक वेच्या पयलें हर एक दीस वासिजे आनी एक नमाण मरये म्हणून मरयेक तुजें जिवीत समर्पण दी, उपरांतलें देवाक सोड. तिणें तशेंच केलें. दादल्याक गजाल सांगली आनी हर एक दीस पवित्र पुस्तकांतली लुकाच्या 8व्या अध्यायांतली उतरां तिणें वाचूंक सुरू केलीं. पातये सोडा. फकत भाव भयणो 11 म्हयन्यांनी तिणें पयल्या भुरग्याक जल्म दिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आतां दुसरें भुरगें आसा, परगांवान ती वावर करनासात. कोणें म्हळें देवाच्या उतराक सकत ना म्हणून. ही खाणी न्हय मोगाच्या भाव भयणो, ही एक पट्टू चरित्राय न्हय. ही साल्वसावाची चरित्रां, बाचावेची चरित्रां, म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हें देवाचें उतर. कोणाक भलायकी जाय, पवित्र पुस्तक वाचा. कोणाच्या घरांत कुटुंबांत कश्ट आसा, पवित्र पुस्तक वाचा. फुडें कितें करचें, फुडार म्हजो कसलो म्हणल्यार तरणाट्यांक दोस्ता जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचा. हांवें मागलें मेळ हाडा म्हूण तुमकां बगता जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचा. घरांत समाधान ना, बेजाराय आसा, खरंदाय आसा, पवित्र पुस्तक वाचा. जिणेची वाट कशी सोदची, कशें मुखार वचचें म्हणलें तुमकां बगना, पवित्र पुस्तक वाचा. कित्याक पवित्र पुस्तक आमच्या जिविताचो मोगाच्या भाव भयणो वाटेचो उजवाड. हें पवित्र पुस्तक आमकां वाड दाखयतलें. पवित्र पुस्तक आमकां उतरां ताची भलायकी दितली. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमकां जाणवाय दितली. फुडार कसो बांदून हाडचें म्हणलें पवित्र पुस्तकच मोगाच्या भाव भयणो आमकां शिकोवंक पावतलो. जिणी व्यर्थ म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर अर्थ दिता. जिणी रात म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर उजवाडाची वात जाता. जिणी छाप्पे म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर रूस दिता. जिणी खोटसाण म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर गोडसाण दिता. जिणी निराश म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर संतोश दिता. जिणी दुर्बळी म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर बोळ दिता. जिणी क्षणीक म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर जिणी आमलीक म्हूण कळीत करता. आनी जिणी एक कस्तळ म्हूण भोगलेल्यांक देवाचें उतर परमळ दिता. देव उलयलो आदाम आनी एवे लागीं. देव उलयलो अब्रामा लागीं. देव उलयलो मैजे लागीं. देव उलयलो प्रवादे लागीं. देव उलयलो ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर. तस्सो जेजू मोगाच्या भाव भयणो, तस्सो देव आजुनी पवित्र पुस्तका मुखांत म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. जेजूच्या एकाच उतरान कुरडो पळोवंक शकता. म्हणो उलयता, खेप्पो आयकता, मेल्ले जिवान जातात, देवसार धांवता, थोंटे चलतात, पातकां मोगसतात. जिणी परिवर्तन केल्लीं जायतीं घडितां आसात. भाव भयणो, मनशाचें उतर पळया. कोणी एकलो मोगान उलयलो जाल्यार आमी मोगान जाप दिता उणेंगी. तो वळखीचो जावं दी, वळख नातलो जावं दी. कोणी एकलो रागान उलयता जाल्यार तो कुटुंबाचो सांदो जावं दी वा हेर कोणीय जावं दी, आमकांय राग येता न्ही, आमी रागान जाप दिता उणेंगी. कोणी एक दुखान उलयता जाल्यार आमकांय दूख येता. आमच्या दोळ्यांनी थोडे बडी दुखां देंवतात. कोणी एकल्यान उत्तेजनाची उतरां उलयलीं जाल्यार आमकां प्रेरण दितात. मनशांनी उलयलेल्या उतरांक इतलो प्रभाव आसा जाल्यार देवाच्या उतराक कितलो प्रभाव आसना. आमचें क्रिस्ती जिवीत येवकारिस्ता बोवारी, पवित्र पुस्तका बोवारी आमचें मांडून हाडलां. देखून पवित्र पुस्तक आमचो उजव्या हातांत आसा जाल्यार येवकारिस्त आमकां दाव्या हातांत आसूं दी. येवकारिस्त आनी देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणो आमकां आमच्या जिविताक नवी दिशा दाखयता. देखून एब्रेवांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 2 आनी 3 वळ म्हणटा, देवाचें उतर तांचे थंय निर्फळ जालें. कित्याक म्हळ्यार तांणी तें भावार्थान जिरोवंक सोडलें ना. उतर आयकलें, भावार्थान तें जिरोवंक सोडलें ना. सोमयान सांगलीं उतरां आमी आयकलीं. खडपार पडलेलें बी सुरवेर बरें दिसलें. आमी इगर्जेक वेतांव, देवाचें उतर आयकतांव. आत्तांय आमी आयकलें. घरान सांजेच्या वेळार आमी आयकतांव.
मागण्या वेळार आमी आयकता, वड्या जमती गेल्ल्या वेळार आमी आयकता, आराधना गेल्ल्या वेळार आयकता, रेतिरे गेल्ल्या वेळार आयकता. सक्कड मोगाच्या भाव भयणो आमी देवाचें उतर आयकता. पूण आयकता चीत दिना मेरेर पडलेल्या बिया परी. कालेगी वाचले आज आमकां उडास तुरना. खडपार पडलेल्या बिया परी आमी देवाचें उतर वाचलें, इल्लें बरें दिसलें. इगर्जेचें कंपाउंड भायर येतना विसरोन सोडलें, उडासत ना, खडपार पडलेलें बरी. देवाचें उतर आमकां भारी बरें जालें. थोडे फावटी म्हणटा शर्मा भारी बरो जालो फादर, आज सक्कड बरें जालें. घरा गेले हांव, राटावळी आयल्यो, तें सामान दसलीं, तें काम हें काम. मागीर संजेर म्हणचें तें आज सांगलें म्हाका न्ही, तें ताका, तें तिका म्हणून. आनी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी जेजो म्हणालो 100 वांट्यान, 60 वांट्यान, 30 वांट्यान फळ दिवंक शकलें. देखून कोणें आमी चिंतचे नाका 100 वांट्यांनी फळ दिचें म्हणून. हांव सांगता 30 वांट्यांनी फळ दिल्यार सोमियान सांगलेलें बरी, तें बऱ्या सुवातेर पडलेलें बरी, फळां दीक. देखून 100 वांटेत आमी राखचे न्ही, 30 वांट्यांनी फळ दिल्यार म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घरांत बऱ्या सुवातेर पडलेल्या बिया परी मोगाच्या म्हणून सोमी आमकां शिकयता. तर मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. देवाचें उतर आमच्या घरांनी आसा. देवाचें उतर फकत थंयसर एका जाग्यार दवरल्यार पावना. दिसपडटें तें काण वाचया. आमकां वाचूंक जायना, वाचतना इल्लें आयकवया. आयकल्लें जिणयेंत पाळया. जेन्ना देवाचें उतर आयकल्लें जिणयेंत आमी पाळटा जाल्यार यथेश्ट फळ आमी दिवंक पेतले. भलायकी मेळटली, समाधान मेळटलें, शांती मेळटली, मागल्लें मेळटलें, बरो फुडार लाभतलो, कश्ट पयस वेतले आनी देवाची वाट, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां खंडीत जावन सलीस जातलें. तो तस्सो जेजू देवाच्या उतरा मुखार आमचे लागीं उलयल्लो. दिसपडटे हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक बऱ्या सुवातेर पडलेले बरी आमी आमच्या काळजांत हें देवाचें उतर स्विकार कर, जिणयेंत पाळूंक ताची कृपा, ताचो आदार आमी भक्तीपडी मागया. मरयेचें स्तुती गायन भक्तीपडी गावया. देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा. देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. सोम्या सोमो नियाटा म्हज्या रायाक वंदिता. ताची गी संतोषान गायता. सोम्या सोमो नियाटा. आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा. देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा. देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. सोमी वळखा करता आपली प्रकाशीत महिमा प्रगटता. पदवेदाराक बसकेक कंसकला घालता. सोमी वळखा करता. आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा. देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा. देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. सोमी कल्त्याक उबारता. मुखेल्यांक गंदिरव्यांनी भरता. दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळटा. सोमी कल्त्याक उबारता. आत्मो म्हजो सोम्याक
आवडता देवा म्हज्या तारुकांत उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक आवडता देवा म्हज्या तारुकांत उल्हासता. बावडत्यांची प्रार्थना. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी पवित्र पुस्तकांतली तुजी जीव दिवची उतरां मोगाचो बोगसण्याचो संदेश उर्बेन परगटूंक आदार दी म्हूण मागता. जवाब: बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. आमच्या फर्गजेंद वावर दिमच्या येजाकांक धर्मी भयणीक फर्गज गवली परिशदेच्या संद्यांक आनी गुरकारांक तुज्या उतरान प्रेरीत जाल्ले सेवेचे मुखेलपण दिवंक आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. आमच्या पिरगजीच्या कश्टांक संपडलेल्या समस्यांक रेबडलेल्या रागाच्या आनी हाग्याच्या परिस्थितीक लागून बिगडलेल्या कुटुंबांनी बेगीनच तुजो पवित्र पुस्तकाचो शांतीचो संदेश पावोवन तीं कुटुंबां परत जिवाळ जावं दीत म्हणून मागता. बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. आमी हर एकल्यांनी पवित्र पुस्तक वाचूंक नियाळूंक आनी जियोंक आमकां तुज्या उतराच्या मोगान बर आनी तुज्या सुवार्थेक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. आमचे पिरगजीच्या सर्व भुरग्यांनी पवित्र पुस्तकाच्या साळावळीन बरोवन जियेशें वडिलांनी उत्तेजन दिवंक आदार दी आनी भुरग्यांनी तांचो भावार्थ पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे रुथा करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. तुज्या सुवार्थेतावन प्रेरीत जावन सेवा दिवच्या आमच्या फर्गजीच्या जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी आनी तांची सेवेची जिणी हेरांक एक मेल फंक्त जायशी कर म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या उतरां प्रकार आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. Shelia medita
आपलेच रक्तास्तांका द्यावून ताचे कैतो एक साता बापाक दिता तांका खुरपेशेळ्या नेठयता आपलेच रक्तमांस तांका खावून तांचे कैतो एक साता अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया हरसितांव तुका सुमिया जेजू हरसितांव तुका सुमिया हरसितांव तुका सुमिया जेजू हरसितांव तुका सुमिया दिनवस्तांव तुका सुमिया जेजू दिनवस्तांव तुका सुमिया दिनवस्तांव तुका सुमिया जेजू दिनवस्तांव तुका सुमिया वाखणतांव तुका सुमिया जेजू वाखणतांव तुका सुमिया नावडतांव तुका सुमिया जेजू नावडतांव तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया हालेलुया 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 कीर्तन 95 वाक्य सो म्हणटा येया मान बागवया सरपडया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारुया मगच्या भवण आनी भयणीनो सोमयाच्या मुखार दिंबयेर आसलेली आमी कोण्णी ताचे मुखार रावूंक फावो न्हय आज आमी हांगासर देवा मुखार आसांव जाल्यार फकत ताची बेसांवां ताणें आमचेर दवरलेली दाखयलेली ती काकुळट बेसांवां आनी आशिर्वादां ह्या सोमयाक जावं आराधन ह्या सोमयाक जावं स्तुती ह्या सोमयाक जावं अर्गां पवित्र पुस्तकांतलीं 3 किर्तनां बायबलांत आसा तशें आमी हर एकल्यानी गायली आनी देवाची स्तुती केली आनी आमची मागणी ताचे थंय उबारली सोमी जेजू भोव पवित्र उतरांत आसलो आतां येवकारिस्ता मुखार आमचे मुखार आसा हे येवकारिस्तांतल्या सोमयाक आमी मान बगवया ताची बेसांवां आमी मागून घेवया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया देखन बसात 1 मिनिट मौन रावन कितें तुका मागोवंक आसा सोमी आतां कसली कृपा तुका गरज आसा कसलें बेसांव तुका गरज आसा तुका तुज्या कुटुंबाच्या सद्यांक एक घडी भर मौन रावन जेजूच्या पांयांतळी तुजें मागणें भेटोवन दी
तुमची जाप तुजो हांव मोग करतां. आमकां मनीस जावन रचल्या देवा, तुज्या सारक्याची आनी रुपाची कन्न रचल्या देवा, आमकां जानवायन भरिल्ल्या देवा, विविध कृपे देण्यांनी नेटयल्ल्या देवा, बरी भलायकी दिवन आमकां सांबाळिल्ल्या देवा, विघ्नां अणवरांतली आमकां सांबाळिल्ल्या देवा, एक बऱ्या क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिल्ल्या देवा, बावरतान म्हाका थीर केल्ल्या देवा, मोगाच्यांक म्हज्या बेसांव दिल्ल्या देवा, कुटुंबाच्यांक आशिर्वाद दिल्ल्या देवा, आमच्या युवजनांक बुदवंतकाय बरो फुडार दिल्ल्या देवा, पिडेस्तांक आदार दिल्ल्या देवा, म्हज्या मोतीक समाधान दिल्ल्या देवा, म्हजी फातकां बुगसूंच्या देवा, दिसपडते म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या देवा, म्हजे सांगाता सदांच सोमकोवच्या देवा, म्हाका सुटका सोडवून दिवच्या देवा, म्हजे मागणे आयकोवच्या देवा, एकसुऱ्यांक सांगात दिवच्या देवा, रडतल्यांची दुखां पुसच्या देवा, कश्टतल्यांक आदार दिवच्या देवा, दुस्मनाचो मोग करूंक शिकयल्ल्या देवा, तुजो हांव मोग करतां. आतां आनी सदां हें गीत आतां आमी काळजां मनांत गावया. सोमयाक आमी मोग करता म्हूण सांगया. पेद्रूक सोमयान इतलेंच विचारलें, पेद्रू जोणाच्या पुता तूं म्हजो मोग करता गी. आज तसो सोमी तुकाय विचारता, तूं म्हजो मोग करता गी. आमी सोमयाचो मोग करता जाल्यार सोमी आमचो मोग करता मात्र न्ही, ताच्या बेसावांनी आशिर्वादांनी भरता. आमी ताका सांडून गेल्यार तो आमकां मोगान सोदून येता. त्या सोमयाचो आमी मोग करता म्हणून ह्या गिता रुपार आमी ताका सांगया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. कीर्तन 103 वाक्य 8 आनी 10 आमकां म्हणटा, सर्वेस्पोर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो, तो सदां काळ आरोप लावचोना, सासनाक राग दवरचोना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. आमकां बुगसूंचो, आमी केल्ल्या पातकाचें फारीकपण घेनासतना रावचो. आमचो सोमी, आमचो जेजू आमचे मुखार आसा. फाल्यांचें फेस्त आमी आचरण करूंक आयती आसा. सबार संदर्भांनी देवाच्या कुशे विरोध आमी गेल्या. सबार संदर्भांनी कुटुंबांत जबाबदारी आमी पाळूंक विसरल्या. विविध संदर्भांनी आमच्या बेसाचे कायदे विश्वासीपणी पाळूंक आमी अळसायपण दाखयलां. एक घडी भर आमच्या पातकांचो उडास आमी काडया. देवाचे उपादेश पाळिनातल्या खातीर, पवित्रपणी जियेनातल्या खातीर, बेसाचे कायदे पाळिनातल्या खातीर,
एक युवजन एक भुरगीं जावन आमी आमचें काम करिनातल्या खातीर देवान आमकां जायती बेसांवां दिल्या रे. आमच्या अळसायेक लागून आमच्या वायट सवयांक लागून आमी जायते फावटी सोमयाक नेगार केला. सोमयाची काकुळत सोमयाचें बोगसाणें आमी मागया. हेरांक वायट देख दिल्ल्या खातीर आत्मीक संगतींनी शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर सोमयाच्या उतरांक ताच्या अमोलीक उतरांक गुमान दिनातल्या खातीर हेरांनी केल्लें बरें पोण पळोवन मोसोर पावल्ल्या खातीर चिल्लर कारणाक लागून कुटपाच्या सांद्या लागीं राग दवरल्या खातीर मोसरान बरोवन हेरांचें नांव पाड केल्ल्या खातीर खोबरो केल्ल्या खातीर कुटपान तशें शेजारा शांतीन जियोंक पाटी सरल्या खातीर गर्वान हंकारान भरल्या खातीर दुस्मणांक बक्षिनातल्या खातीर उदार काळजा म्हण असो व्यक्ती जायनातल्या खातीर सोमयाचें बक्षाणें आमी मागया. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर्मोजी पाक हांव कंटाळटा आयच्यान ती सकट सांगता. दिबी घालया. सोमयाचो आशिर्वाद जोडूंक वेच्या पयलें आमच्या जिविताचें समर्पण करया. हें सगळें फिरगस कुटाम जेजूच्या पांयांतळी पयल्या सुवातेर आमी दवरया. फिरगजेच्या विगाराक सहायक विगाराक हांगासर वावरकरच्या धार्मीक भयण्यांक सगळ्या फिरगस कुटुंबाक देवाच्या पांयांतळी आमी अर्पिया. फिरगजेंत वावर दितात गोळी परिशदचे सांदे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार प्रतिनिधी विविध संघटनाचे सांदे बऱ्या मनाचे व्यक्ती सुमेस तांकां देव आशिर्वादीत करून दी. सुमे तांकां आपडोवन दी गुण करून दी बेसांव दिवन दी म्हण मागया. विगाराक सहायक विगाराक ताच्या मिसांव वावरांत तांच्या ह्या फिरगजेन वावर करतना देव तांकां बरी भलायकी दिवं दिसपडते तांकां मोगान सांबाळून दी म्हण मागया. आमचे हर एकल्याचें कुटाम जेजूच्या पांयांतळी आमी भेटोवया. घरांत आमच्या मालगडी आसात प्रायस्त आसात पिडेस्त आसात घरांत दादलो आसा स्त्री आसा भुरगीं युवा जाणां काजरी जोडी आसात. ह्या सगळ्यांक सोमी बरें करून दी आशिर्वादीत करून दी. आमचें घराणें सगळें ताच्या मोगान आमी दिसपडते जियोवच्याक ताच्या उतराच्या बळान आशिर्वादीत जावच्याक ताच्या कृपेची सकत देवाचें उतर आमच्या घरांनी वाचतना आनी हांगासर इगर्जेक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन सोमयाक आमच्या काळजान स्विकार करून घरा वेताना शांतीन समाधानान बेसावान एकामेकाच्या गरजांक पळोवन आमचें कुटाम मोगाचें शांतीचें बक्षणाचें कृपेचें जावन जियोवच्याक आमकां सुमेस्तांक तस्सो सोमी बरें म्हण दिव आशिर्वाद दिवं दी म्हण मागया. फिरगजेंत बाबडतांत शेळेपणान जियोवच्या कुटुंबा खातीर मागया. विविध कारणांक लागून थोड्यांचो बाबार्थ शेळेला थोड्यांक मिसाच्या बलिदानाक वेचें कुटुंबांत घरांनी मागणें करचें इल्लें उणें जावन येता. ह्या सकट कुटुंबाक जेजूच्या पांयांतळी सर अर्पिया. सोमी तांकां बरें करूं आशिर्वादीत करूं तांकां परत बाबार्तान सुटसुटीत करूं देवाच्या उतरा मुखांतर तांची काळजां मनां पेटलेली बरी करूं आनी देवा थंय तांकां फाटीं हाडूं म्हण आनी एक सुटसुटीत कुटाम एक बरो वाडो रुपीत करच्याक हर एका कुटुंबान हाताक हात दिवन वावरूंक एका काळजा मनाची जावं सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा आशिर्वाद दिवन दी म्हण मागया.
मागीर आमी आमच्याच खातीर आमच्या तकलेंतल्यान पांया पर्यंत जंय आमकां पिडेत वळख जावन वा विविध कारणाक लागून आमी कश्टार आसांव, देव आमकां आपडून दी, गूण करून दी, बेसांव दिवन दी. ताच्या कृपेची झर आमच्या शिराशिरांनी वाळून दी. तुमी आमकां भलायकी दिवन दी. मागीर आमी विविध कारणां पासून मागतल्यां पासून जावं पुरो बरो फुडार मेळच्या खातीर, भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर, बरो संगातीन मेळच्या खातीर, बरें काम मेळच्या खातीर, आमी करचो वावर अभिवृद्धीच्या मेटांनी चलचे खातीर, आमी हातयेंतली योजना सफळ जावचे खातीर, आमच्या हर एकल्याचें जिवीत बरें जावचे खातीर सोम्या लागीं मागया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. येद्या व्हडा साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदार्या. सर्वोन वेच्या अस्कत विश्व्यान भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशें बापा तशें पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता विचित्र साक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. आज देवाच्या शब्दाची भक्त सोलोन भरून देवाचें उतर आमकां मोडून दिलां. सांगाताच पवित्र सक्रामेंताचें आराधन हांगासर सोलोन वेला. मनादी बाप नवीन पिंटो गांवान निर्कान फिरगजेचो निर्कान हांव विगार जावन आसल्या वेळार ह्या पाद्र्यापाक कुमगार हांवें दिल्लो आनी हांव आसतना सेमिनारीक पाद्र्याप सरवल्लो. पूण आतां म्हज्या लागीं 100 वांट्यांनी तो हुशार आसा शिकपांत आनी तशेंच हर एका संगतींनी हांवें मना जाय. प्रस्तुत सांजुजे सेमिनरींत कॅनन लॉ प्रोफेसर जावन सेवा तो दिवन आसा. कॅनन लॉन तो सनद ताणें जोडल्या
आमच्या दियेसीजींत खासदार थंयसर जाल्ल्यां खातीर सल्हा सूचना दिवंक आनी सांगत आस कितें गरज आसा ती थंयसर जोड्यांक कुमो करच्याक डिफेंडर ऑफ द बॉन्ड म्हणून ताका थंय वावर दिल्लो आनी आतां परत ताका आनी एक चडीत जबाबदारी दिल्या एसोसिएट ज्युडिशियल विकार म्हणून सेमिनरीन शिकोवच्या बराबर तितलेंच न्ही सेमिनरीचो आडाळतेदारय जावन ताका नेमला. परवां मेच्या 2 तारखेर ही सेवा कितें आसा ताणें करूंक आसची तो थंयसर ताका तांतर करतात. आज तुमी आयकलें खंडीत जावन देवाचें उतर कितलें आमच्या जिवितांत प्रभावीत जावन आसा. जिनेच्या त्या 2 गणितांच्या अनुभवा मारिफातच ताणें आमचे मुखार दवरलां. आनी तशेंच आमी पळयता किर्तनां कितें गावंक आसलीं ताकाय ताणें मार्गदर्शन दिलां आनी देवाचें उतर अपुरबायेन ताणें प्रसंग मारिफात आमकां दिलें मात्र न्ही आराधन बोव अपुरबायेन सोलोवन व्हेलां. जायत्या राटावळीचो मनीस तरी बाप नवीन आमच्या सांगाता ह्या संजेच्या वेळार येवन हांगासर आमकां ह्या संजेच्या बेसपाक म्हणजे आदल्या दिसाच्या बेस्ताच्या जागरणेच्या रितीक तुमी कुमो केल्ल्या खातीर तुमकां हजर आसल्या समेत तांच्या नांवी बाप संतोष धार्मीक भयणी हांगासर हजर आसचे आनी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुमच्या त्या मिसावान फुडल्या सर्व बरें तुमकां आमी मागता. तुझे सावळेन चलय तुझे जतनेन वाडय बरी जिणी जियेवंक शिकय. सा तूं आमचो आदार तुमचो आमचो सांबाळणार तुमचो आमचो राखणो सदा. सा तूं आमचो आदार तुमचो आमचो सांबाळणार तुमचो आमचो